A6. मंदिरां तुझ्या भीतर सोरून गाता तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 Bangla प्रकाश पृथ्वीर देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनासो मोगाचो स्पिरीट काळजात भरला सोमी आमचे मोदे घेऊन रावला मंदिरात तुझ्या भीतर सोरून गाता तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 मुगाळ भाव बहिणींनो आयच्या दिसाच्या मिसाचे इरादे हे परी आसात बरी जिनी संगतीन मेळचे खातीर हे मीस भेटयता ड्वेन अर्गामी स्थिता सॅम डिसोजा केम्मान तशेंच अर्गामी स्थिता फ्रांसिस सर्डाना उरुवा स्कॅनिंग असो रिपोर्ट बरो जावन मेळच्याक हे स्थिता AST रोमानी इंग्लंड तशेंच सर्गामी स्थिता मॅक्सी आनी प्रीती लुवीस तशेंच सर्गामी स्थिता सिसिलिया रॉड्रिगस आजेकार अर्गामी स्थिता स्टीफन आनी विल्मा अल्मेडा आनी तशेंच आयच्या दिसा आमकां ब्रेकफास्ट दिल्या सिसिलिया रॉड्रिगस मुंबय तिच्या 75 वर्सांच्या जल्मदिसा संदर्भार आज ब्रेकफास्ट तांणी स्पॉन्सर केल्या प्रत्येक तरान तिका जल्माचे शुभाशय आमी पाठयता आसतना तिचे पासत प्रत्येक तरान आमी मागया आनी आमचे सक्कड इरादे सोम्या जेजूच्या पांयांतळी ह्या वेळार आतां आमी दवरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मंगळाराचो दीस भगवान सांत आंतोनीक आमी मान करचो दीस आनी जायते आमी भक्तिका आनी तशेंच आमी सांत आंतोनीक मोगाची आनी आमच्या गरजां खातीर आनी आमकां आजच्या विनवणे खातीर मागोवंक आमी ताचे लागीं येता आनी ताच्या मुखांतर देव आमची मागणी आयकता म्हणलो आमचो बरवस जावन आसा आमी आकांतांत कश्टांत आसता आसतना सोमी आमच्या कुमकेक येता आमचो तो हात सोडिना होसो संदेश हाच्या वाचपांतय आमकां मेळटा तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आतां आमी उगडास काडया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया
सर्वां संगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेधार ठेवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांत उसरून सांगता मनान चिंतून दोनान सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसोत भगेवन सदां संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्या बराबर तू एकलोच पवित्र तुझे विने बरो म्हणलो कोणूच ना भगवंत आंदोनीच्या विनतेन तुझ्या पवित्रतेन आमकां पवित्र कर तुझ्या बरेपणान आमची काळजां बर आनी एकीन तुझ्या महिमेन सरकार आमकां वांटो दी आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. गणान पुस्तकांतले वसाप मोइजेन कुशीत घरा मदले एकल्याक घेतले विशीं मिरियाम आनी आरोन ताजेर आड उलोवंक लागली. तांणी म्हळें मोइजे भायर सर्वेस्पोर आनी कोणूच लागीं उलोवंक ना गाय आमचेय लागीं तो उलोवंक ना हांवें. सर्वेस्पोराने आयकलें. आतां हो मनीस मोइजे एकदम कलतो जावन आसलो. प्रथमेचे सर म्हूण शाप्रास आदी कळत्या काळजाचो. एकच दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेक आरोनाक आनी मिरियामाक म्हळें तुमी ते गाय जमतेच्या तंबाक येया. ती ते गाय गेली आनी सर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देवलो आनी तंबाच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरियामाक ताणें आपयली आनी ती दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्परान म्हळें आतां म्हजी उतरां कान दिवन आयका. तुमचे मदें कोणी प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनान म्हजी वळख दिता. एका सपनान ताजे लागीं उलयता. पूण म्हज्या सेवका मोइजे विशीं अशें न्हय. तो सदांच म्हज्या घरान जियेता. हांव ताचे लागीं मुखामळी हुमिन्यांनी न्हय स्पश्ट उतरांनी उलयता आनी तो सर्वेस्पराक रूप पळयता. तर म्हज्या सेवका मोइजेचेर आड उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे तावन पयस सरलो आनी तंबा वयले खूब पाटी सरतच आबळे मिरियाम दोवा सारकी एक खोटकान जाली. आरोनान मिरियामाचे दिश्ट घाली आनी ती खोटकान जाल्ली तें ताणें पळयलें. आरोनान मोइजेक म्हळें म्हज्या धन्या म्हाका पाव. नेनारपणान आमी सूख आदारली. हाची शिक्षा आमकां लायनाका. त्या पत्क्याचो गुन्यांव आमी वळखून घेता. अर्दे मास कुसलेले आसून आपले आवयचे कुशींतले भायर सरलेल्या मनशाचे कुडी सारकी मिरियामाची कूड तूं करिनाका. मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें तिका गूण कर देवा हांव तुजे लागीं प्रार्थिता.
देवाचे उतर हे. देवाचे ओडकार. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागताव. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागताव. काकुलदारा देवा मुजी काकुळ कर. भोव कानवळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातक्याच्या चिखलांतलो. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागताव. म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागताव. देखून तुजे फर्मान म्हजेर नितीचे. तुजे तीर्थ निश्कळंक. पळय जल्म तावंच हांव पापी. आवयचे कुशीन तावंच हांव पातकी. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागताव. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन कान व्हरिनाका. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळत मागताव. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. मेस्त्री देवाचो पूत तूं. इस्रायेलाचो रायज तूं. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. लोक जेवण खावन ददोशी जाल्या उपरांत आपणे लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक दोनीर सोडोंक आनी आपणा फुडें पेल्या तडीक वचोंक ताकीद दिली. लोकांक धाडण जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक सोडून गेलो. काळोख पडतना तो एकलोच थंय आसलो. हेणे 2 तडीतान सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर पोंदा जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सुमया तुंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे चडशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तो वळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू चडशी वचोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सुमया म्हाका बचाव कर म्हूण ताणें बोब मारली. तक्षणच जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोग दोनीर सडतच वारें रावलें. तो वळ दोनीर आसले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. पेले तडीक उतरतच ते गेनेसरेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकांक जेजूची वळख मेळटच तांणी चाराय कुशीनी सांगून धाडलें,
लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे चडशी हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हण ताचे लागीं उपकार मागा लागलो आनी आपडलीं तितलीं बरीं जातलीं. देवाचे अवतार है वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत दोन प्रमुख संगती आमकां दिसून येतात. पयलें, जेजू ताच्या सगळ्या राटावळी मदें ताका कितें सकड थंयसर लोक ताचे शिकोवन आयकोंक येतालो. ताचे उपरांत जायत्या जाणांक पिडेस्तांक ताणें घेवन गेल्लें. अशें सकड राटावळी सकाळीं जावन सांज म्हणसर राटावळी आसल्यारय वेळ करना जेजू ताच्या बापा लागीं मागोवंक वेचें आमी पळयता. एकलोच ताच्या सोम्या सांगाता, बापा सांगाता, तो वेळ करशिता. जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां वेळ पावना, वेळ ना म्हणून सांगचें आमी आयकता. सकड राटावळी आसोनी, सकड संगतींनी बिजी आसोनी तितलो लोक आसल्यारय वरे विंगड सुवातेक वचोन मागोवंक जेजूक साध्य जालें तर म्हाका आनी तुका साध्य ना हांगी. खंडीत जावन आमकां साध्य आसा. तर आमकां वेळ मेळटा आसतना आयच्या वांजेलांतलें पयलें लिसांव आमकां फावो तो वेळ मेळटा आसतना सोम्या सांगाता करसूंक, सोम्या सांगाता वेळ पाशार करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. दुसऱ्यान आमी आकांतांत कश्टांत आसता आसतना सोमी आमच्या कुमकेक येता. आयच्या वांजेलांत थंयसर आमी पळयलें आपोस्तल दोनीर थंयसर पयन करून वेतात. थंयसर एक दिसांनी वादळ उडटा दर्यान आनी हे सकड भियेतात. आपोस्तलां पैकी साबार जाण थंयसर मसली पक्षी आसले. दर्यांत लारां उडटा आसतना, थंयसर वादळ येता आसतना कशें आसा जंय म्हणलें तांकां कळीत आसलें. पूण तरी हे भियेतात आकांत आनी तितले कळीत आसोनी तांकां भिरांत थंयसर आसता, भें तांकां आसता. पूण थंयसर जेजू तांच्या रक्षणेक येता, तांकां सोडून घालिना. आनी आमी पळयता थंयसर पेद्रू जेजू सांगता चलता. थंय दर्यांत चलचें आमी पळयता. जाल्यारय जेजू सांगता आसल्यारय थंयसर तो बुडटा. म्हणजे जाल्यारय ताका धैर्य पावना. उण्या भावार्थाच्या म्हणून जेजू ताका म्हणटा. आमच्या जिवितांत अशें घडिल्लें आसा गी. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, समस्या येता आसतना, कोणी आमकां ना म्हणून आमकां बगता आसतना आमी एकसूर जाता. आमी बुडता म्हणून आमी सांगता, आमी पडल्या म्हणून आमी सांगता, देवा आमकां बचाव कर म्हणून आमी सांगता. आनी तोवळ सोमी आमकां ताचो हात धरून आमी बुडचे तावन आमकां उखलून धरता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, एक घडीभर आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. आमच्या जिवितांत सोम्याक थोडो वेळ दिवंक आमकां साध्य जाला हांगी.
सोम्या सांगाता वेळ कोटसूंक आमकां 7 दिसां लागीं म्हणलें एकडे पर आमी चिंतून पळोवया. तशेंच आमी कश्टांत आसता आसतना आकांतांत आसता आसतना निरासपण बगीन आसतना सोमी आमच्या कुमकेक येता म्हणल्यार त्या भरवशान आमी जियोंक प्रयत्न करया. खंडीत जावन युक्रेस्तांत उंड्या रुपी येवन सोमी आमकां हर एकल्याक कृपा आनी आदार दिवं. आमेन. C61. जीवन मुझे सोमिया वरते देणे माका संसारिया परिणाम जावन एक करे बलिदान आखी चिणे मोचे नेडा बेटो कशे उदार काळी बापा तुझे विसार दर्या सारखे उदार काळी बापा तुझे विसार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वरते देणे माका संसारिया परिणाम जावन एक करे बलिदान. मुझा भाऊ बहिणीनो मुझे आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानत असले सावंदी मन मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या ऐक्य पवित्र सभेच्या आदरावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर पदवीदारा देवा तुझ्या भक्तांच्या महिमे खातीर हे वाकरण्याचे बलिदान आम्ही तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचे निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय भोगाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताजें पुनर्जीवन बोनपर घडता. तिर बरवो शांताच्या महिमे वोंद्येन्याक हत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सदानी
संसार भरला तुझ्या वैभवान खूप सरकी तुकाचं खूप सरी तुकाचं खूप सरी तुकाचं खूप सरकी तुकाचं सर्व स्फोराचे नावी येतात आकाशे भूल सरी दुःखाचे भूल सरी दुःखाचे भूल सरी दुःखाचे भूल सरी दुःखाचे. बापा खरोच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जरत तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या हातीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जवान जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत फातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया तुझ्या गुरुसानी पुनर्जीवन कोणावरवी तुझे आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सर्वण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुधरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी सांतांतोन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या हर एका गरजांत सुमी आमकां पावता. त्याच बरोवशान सुमयांश केले मागणे सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो घास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त याने बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांचो तुमचेय सगळ्यांचो. माय मगस गुप्त जावन एकामेकाक शांती देवया. क्रिस्ताची देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमच्या कश्टां आकांता वेळार आमकां हात धरून उखलचो तो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्लें आमी सर्वां सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची D33. मोजा सुम्या हे तू मोजा दनिया ओतम्या मोजा सुम्या सुकर मोजा दनिया हे तू मोजा सुम्या प्रकाश तुझो गावडाय काळोख म्हजो पेट मोगा म्हजो ये तू
तुझ्या सम्या पांघर प्रकाश तुझो धावडाई काळोख म्हजो मोगा बुझो आमच्या काळ सांदायल्ल्या जेजूक ह्या वेळार आमी अर्घां दिवया. प्रत्येक तरान ताच्याच मास जावन सुमी आमच्या काळ सांदायला. जायतीं जाणां डिवायन वर्ल्ड TV मुखांतर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात. तांचे पासत प्रत्येक तरान आमी मागया. आत्मीक रितीन जेजूक तांणी सेवला तसोच आमी तांच्या काळजांत येवन दी रावोन दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या भक्तांचो उगडास आमी करतना ताच्या सर्गींच्या जिविताचो दिनवासनेच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तांदो आमकां भक्ताच्या पावलांनी चलोवंक नवी घटाय तुवें दिली आय. ह्या तुझ्या देणयांचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मोंक पावो. जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्विधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनेयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक जेजूचे नामी असर्यां केल्ल्या संतांतोनी वर्त्या भक्ता देवचारांक तुवें धांवडायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें
दर्यांक सांकळींक तूं फर्मायताय आंधळ्यांक पांगळ्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन घालता आपायाक तूं निवारताय उकळ तत्वां तूं पयस करताय पातवां सोडून दिता रुजवात तुझ्या असर्याच्या आसता दर्या सांकळीक तूं फर्मायताय आंधळ्या पांगळ्या बेऱ्या पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन घालताय महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्रत्या सर्गांक सजना दर्यांक सांकळीक तूं फर्मायताय आंधळ्यांक पांगळ्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन घालता मोगाळ पाव भयणीनो ह्या वेळार आमचे सकड थेसांवां गरजो आमी संत अंतोनीच्या पांयां थळा आमी दवरया प्रत्येक तरान आमची हर एकल्याची मागणी विनवणी ताच्या मुखांत्र सुमी आयकोन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया थेसांवां हे परी आसात भायर पडिल्ली वस्तू मेळोवंक एकल्यान मागोवंक सांगलां पेन्शन मेळोवंक एकल्यान मागोवंक सांगलां पिडा चिडा गूण जावंक 5 जाणांनी कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्याक काम मेळोवंक 6 जाणांक कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक एकल्याक बरो फुडार मेळच्याक एकल्याक दोगांक वायट आतां सुटका मेळोवंक एकल्याक RTC मेळोवंक एकल्याक 4 जाणांक परिक्षेन पास जावंक 13 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें घराचें काम बऱ्या तरान जावंक एकल्याचें फ्लॅट विकून वचोंक दोगांक काजारी जिवितांत समाधान मेळोवंक दोगांक पयशे फाटी मेळोवंक एकल्यान सोरोप येवचें सोडूंक 4 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक दोगां जाणांचे प्रत्येक थेसांवां खातीर 4 जाणांनी कोवीड पिडेतावन गूण जावंक एकल्याक ICU थावन गूण जावंक एकल्याची सर्जरी विग्गींक गूण जावंक एकल्याक एकल्याचें घर काम पोंदाक पावोवंक दोगांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळोवंक एकल्याक स्किन एलर्जी गूण जावंक एकल्याक दोळ्याची दिश्ट मेळोवंक एकल्याक पिडेतावन सुटका मेळोवन बेगीन चलोवंक जावंक हे सर्व इरादे आनी आमचेय खासगी इरादे संत अंतोनीच्या पांयां थळा आमी दवरया ताच्या मुखांत्र सुम्या लागीं तो विनंती करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया वर्त्या संत अंतोनी
तुझ्या मागण्यावरवी मौर्ण सुख अनवारा देवसार आणि सर्व तराच्या वशाची पिढा पोईस सरता मनोडास कर तुझ्या मरेफात पिढे सांग भलायकी मेळता सांबोल दर्यो थंड जातात बंदिवानांच्यो संगली तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे ऐकतात मोने उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्व तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नपयत जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय सर्व पातयेनी तुजेर दवरन तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां सोम दी तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. सांत अंतोनीच्या हातांत जेजू बाळकाकडे 3 मागणी मोगळा जेजू कृपेच्या आनी काकुलतीच्या जरी हांव तुज्या पांयां पडटा आनी तुज्या सांत अंतोनीच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुज्या मरणाच्या वडींच्या वेळार खुर्सार थावन तुज्या आवयचेर मोगाळ दीस घालन तिका सांजोवांचे तबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमोते बरीत काळजां मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागता तुजे काकुळदार धोळे म्हजेर परती म्हजेर निर्भागी पातक्याचेर तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या व्हड गरजान आनी आकांतान तूं म्हाका पाव तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो बरवसो हांवें दवरला आमेन. बोऱ्या जेजू मोगाळ तारोका भगवंतपणाचे सरी तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या सांत अंतोनीच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या उच्या मारिफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयल्ल्या तुज्या अमोलीक रक्ता मारिफात तुजे कडेन परतून मागता तुज्या काकुलतीचे आनी बापाय सारक्या मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुडसार मरोन दुस्मनाच्या गुलामपणांतलो सोडयल्ल्या निर्भागी पातक्याचेर ह्या म्हज्या खंदींत बेजारायंत म्हाका बुजय तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो बरवसो दवरला आमेन. दयाळ जेजू म्हज्या आत्म्याच्या एकच आनी भद्र आश्रया तुज्या पांयांक हांव पडटा आनी तुज्या सांत अंतोनीच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या उच्या मारिफात आनी तुवें बळच्या रूपान ताका दिश्टी पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशेवन ताचे थंय दाखयल्ल्या मोगा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागता ह्या म्हज्या व्हड गरजांत आनी बेजारायेंत तूं म्हज्या आत्म्यांत देवून सवकासाय म्हाका दी तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो बरवसो दवरला आमेन. सांत अंतोनी कडेन मागणें निश्कळपणाच्या धव्या फुलां दुर्बळकायेचे उंच देखी कलतेपणाच्या नीज आश्रया भगवंतपणाच्या पजळीत नखेत्रा अनंत बरीत सांत अंतोनी देव पुताक तुज्या हातान घेवन स्वादिक उपकार तुका फावो जालो तुजे कडेन परतून मागता तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका कान घे देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचें देणें विशेश जावन आसा म्हजेर बिरमो दवर आनी ह्या म्हज्या व्हड गरजांत म्हाका पाव. सकट अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोन दी अशें ह्या जिणेंत विश्वासान सोम्याची साखरी हांवें करन तुज्या सांगता ससनाच्या ससनाक ताका होगळसूंक ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गराजान म्हाका पावय आमेन. सांत अंतोनी आम्हा बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पोहोचूंच्या खातीर सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंत अंतोनी कर्या बावार्थ सोड हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असलेल्या जोतीर आसरो करून दिलोय
ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करून आमी शिका शंकर आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळाशी कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. संतांतोनी भोगता आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवा कनद महिमा देव जियेम तूं फावोक संतांतोनी भोगता आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवा कनद महिमा देव जियेम तूं फावोक उदार मोनान आमी सेवा करून सगी उर्जित करून देणी जियेम सादी जिणी संतांतोनी भोगता आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवा कनद महिमा देव जियेम तूं फावोक. सकाळींची बेटवणी जेजूच्या देवी काळजा आईच्या दिसाची सैरमुची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकाच्या पारीकपणापासून आणि अल्तरीच्या भोव पवित्र सक्रामेंताक तुवें तुकाच कळण आसतना बेटोवच्या सोमेस्त इरद्यापासून भाग्यवंत हांव क्वार मोरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावं मागण्याच्या अपोस्तलेच्या इरद्यापासून आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इरद्यापासून हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासून जेजूच्या भोव पवित्र काळजा जेजूच्या देव काळजा तुझे रास आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी सोडूं हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राखमच्या भोव भाग्यवंत पाप सैबाक जातून तुका वसवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्कनी नमस्कार करतां और तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण दीस क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण जशी बरी रातली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या पारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या क्रुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हजी पातकेची काकूट कर. देवा पवित्रत्म्या दिसाय वा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडन जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हजे पातकेची काकूट कर म्हाका पातक्याक बक्षी. सोम्याच्या बुडव्यान मरीक बरी कपार हाडली आणि पवित्रत्म्यावर ती गर्भेस जाली. नमान मरी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमयाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हशी तें जावं. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्री आंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पोत मनीसलो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्री आंबित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माय आम्हा बसवत विनादी कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फौज जाऊच्या गती प्रार्थया येसू मी आवडब्यान बरी कबात दिले बरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मुनशपण घेतले आम्ही सणसल्या त्याच्या कशा आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्यामारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या पडव्या मुसराज्ञा सरीच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या ताबेन म्हजी मोत उसवडाय म्हाका राख सांभाळ चलय आमेन. भावार्थाचे विधान सर्वेस परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातय तेच सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हण हांव तिरसत मानता. तुझो दैविक पूत मनीसलो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हण हांव सत मानता. ही सता आणि कॅथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आणि उसारता. कित्याक तू सस्नीक सत आणि सणवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्यांत तू फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावतान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाने आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तुजो पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तुंपरासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हजो पेले असो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती काटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतले म्हूण तिर्नेचव करता आमेन. सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो. हांव कुंवार मरयेतावन जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपेलो. तो मेल्ले मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बोगसाने कुडीचे जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. मरयेक समर्पण म्हजी राणये आनी माये हांव म्हाका सगळेंच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळेंच कांयच दवरनासतना देखून ही मोगाळी माय
हांव तुजी सल्ल्या वरवीं राखणी सांबाळ म्हाका तुजी आसतने वस्त म्हळ्या बरी. ये मोरये पाप करत नातल्या तुझ्या गप समारिफात कर म्हजी कोडणीस कळ आनी मुसत मोव बागे बोन नमान मरी कृपेन भरले. समी तुझी सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बरे मोहन सोडूंक सांज सुसे गडे मागणे. ए बागे वन सुसे जेसूच्या आणि मोरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणेक मरणाची मोर पडटना ए बागे वन बापा जेसूक आनी मोरयेक सांगता काण घेव म्हजे कुमकेक घे आनी सोड दी म्हाका. त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची. तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत हे जेजू सुसे मोरये म्हजोत मोदिता. आमेन. मुगाळ पुत्रा सुवे आमकां बरे आशिर्वाद दिवांका. भगवंत कुसाचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.